नमस्कार, एपिक फ्लेवर्सक स्वागत. आज आम्ही गब्ब्याची एक इझी रेसिपी ट्रेडिशनल मेथड आणि चेडवांक लायक जेवतशें एक इझी उपकर कशी करता म्हणून पळय. एक गब्ब्या कुडक घेयाती आणि ताजी भायली कवर आनी पुरा काडून घेवन मागीर ताजी शायनी लेयर एक असता त्या तुमी पेचकेतेन नावे पिलर यूज करून घेवन काडयेत. गब्बो जीवा भारी चांग म्हणून सगळ्यांक गोत्तशिल्लेंची शुगर BP कंट्रोलाक हेल्प करता. मागीर कॉन्स्टिपेशन असल्यार डायजेशनान पुरा हेल्प करता. त्या म्हणान राशी फायबर असता. वेट लॉसाक यूज करतात आणि मेन म्हळ्यार किडनी स्टोन काडता. त्या निमित्त वर्सा एक 2-3 पंतपणे खाऊचे अभ्यास करून घेयाती. गब्बो कट करून घेवन सन्न चौक कराती आणि नावे तुमी दिगायने कट कोरयेत. केलो गब्ब्यांतू नार चड असता त्या निमित्त नार तुमी कट करताना सोडून काडयेत ना जाल्यार मागीर काडयेत. फस्टाक तुमी अशी हातांनी काडूं पळयेत. टायम कन्ज्युमिंग म्हणून जाल्यार एक तोपां घालाती आणि उदक घालून घेवन एक पेचकेतेन फास्ट गुंडायल्यार नार पुरा ताका तापोवन बसता. मागीर सोडायल्यार जालें, घडयान भितर जाता. एक कायलेंत 1 टेबलस्पून तितलें तेल, अर्द चमचे सासव घालाती. सासव फटफटयताना 3 बग्ग केल्ले तरणी मिरसांग घाला आणि ताका गब्ब्या कुडक पुरा घालून सोडात. ताका थोडें उदक घालून घेवन अर्द चमचे तितलें मीठ घाला आणि एक गड्डा कुडक घाला आणि बावडी धांकून शिजा दवरा. शिजली मागीर ताका एक 3 टेबलस्पून तितलें फ्रेश सोय कांतिल्लें आशिल्लें घालून सोडाती आणि लायक करून मिक्स करा. जालें, गब्ब्याचे उपकर रेडी जाले. चित्ता भारी रीच जाता. ट्राय करून पळयाती. थँक्यू.